दिवचलच्या बस स्टँडाचे काम चल्ला, अर्थातच कासवाच्या गतीन। बसींक तात्पुरत्या बस थांब्याची सोय केल्या। पहिली या बस स्टँडा मुखार डिवायडर घातलेले, आता ते मोडून पडल्यात। नियंत्रण नासलेली हाडबडीत येरादारी अपघातांक निमंत्रण दिता। डिवायडर घालात, ट्रॅफिक पुलिसय दवरात, थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही पळयता तो बस स्टँडाचो लागींचो रस्तो जो मार्केटाक कनेक्ट जाता, फूल क्रॉस केल्या उपरांत गाडयो ज्यो फास्ट येता त्या खातीर हांगा डिवायडर घातलेले पयलीं, जे ब्लॉक्स आसता ते। पूण रातच्यो ज्यो गाडयो येता तांच्यांनी ते ब्लॉक सगळे उडयल्ले आसा आनी थंय आतां कांयच उरूंक ना, फक्त वणटे उरल्या। बस स्टॉप नवीन बांदता त्या कारणान सायडीकूच बस स्टँड केला, शिफ्ट केला आनी ज्यो बसी येतात तांकां बी खुबसो त्रास जाता। आनी आमी पळयलां की ते सायडीन नो पार्किंग एरिया म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा, थंय पार्किंग जाता, त्या खातीरूय बसींक टर्न घेवपाक खुबसो त्रास जाता। त्या खातीरूच जे ब्लॉक्स लायल्ले ते मोडलेले आसा। आतां जे वणटे पडल्या रस्त्यार थंय एक धोकादायक अशें जाल्लें आसा, जे 2 व्हिलर 4 व्हिलर हांगासून पास जाता तांकां एक मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। तशेंच वयर पुला कडेन थंयसरूय जे ब्लॉक्स आसले ते बी मोडलेले आसा। थंयसरूय डिवायडर घालपाची मागणी बस मालक तशेंच थळावे लोक जे आसा तांच्यांनी केल्लेले आसा। तातूंत जे एक्सिडंट जातले ते कमी जातले हांगा, पूण अजून तरी मोठो एक्सिडंट जावंक ना। पूण एक आमंत्रण हे दिवपाक जायना एक्सिडंटाक, तेज्या पयलीं हांगा हे जे डिवायडर आसले पयलीं सारके ते घालपाची मागणी लोकांनी केल्या। पयलींचें शहर आसा हे उत्कृश्ट शहर म्हणून आमच्या गोंयांत मानलें जाता। जे कितें बरें बरें घडटा हें आमच्या भितरूनसून सुरवात जाता। त्या प्रमाणे आयज आमच्या ह्या बस स्टँडाचेर हे जे डिवायडर आसले ते काडून उडयले। तितून अपघात जावपाची शक्यता आसा, ताका लागून ते सरकारान कोणी जेका तेंच्या संबंदीत अधिकाऱ्यान ते डिवायडर परत घालचे कित्याक सांग गो आनी हांगा मातशें पार्किंगेंत थंय गाडयो दवरता आनी अडचण जाल्ली आसा। ताका लागून बेगींतल्या बेगीन हे डिवायडर सारके आसले ते परत घालचे आनी बस स्टँडाचें काम बेगीन करपाचें। तशेंच आतां आमचे हे वणके पडलेले आसा, साचलेले आसा, तातूंत सुद्दां लोकांक एकदम भीती निर्माण जाता। ताका लागून तेजें काम जातलें बेगीन करचें। रस्त्याक जे जे खंय खड्डे पडलेले आसात ते जाता तितले बेगींतल्या बेगीन तुमी खड्डे भरून घेवचे अशें हांव ट्रॅफिकाक आनी ट्रॅफीक जाय आमच्या हांगासर ट्रॅफिकाचो हे जो आसा इम्पॉर्टंट भाग जाल्लो आसा। कित्याक 2-3 रस्ते एकत्र येयल्ल्या कारणान हांगासर एक्सिडंट जावपाचो संभव आसता। ताका लागून हांगासर आमकां ट्रॅफीक हो रेग्युलर आसूंक जाय। आमच्या स्थानीक आमदाराकूय हांव विनंती करता की हातूंत बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी आमची मागणी पुरे करची, मान्य करची। डिवायडर आहले ते काढले आता आनी आतां ते वणके पडल्या। तो कोण गाडी येतात तो कोणी कितें जालें करता कितें मागीर ताका लागून ते घालून घेवंक जाय न्हू ते। आनी हेवटेन बस स्टँड आसा, हेवटेन बटन हेवटेन न्हू हांगा गाडी हांगा करता बारकी। म्हणून सांगपा आतां ते डिवायडर नासल्यार तुमच्या गाडये भितर घेता आनी तुमकां गाडयांक मार बी बसता। वणट्याचो आवाज जातात न्हू, वणट्यान वता न्हू गाडी, ताका लागून न्हू। तुजें कितें मागणी आहा? आनी मागीर ते घालूंक जाय न्हू ते बरें आसलें तशें। बरें आतां ते घालूंक जाय न्हू। हांगा एक ट्रॅफीक पोलीस जावं हांगा एक ट्रॅफीक पुलीस एक जावं न्हू हांगा एक ट्रॅफीक पोलीस जावं हांगा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली।